जेजू क्रिस्तांत म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं एक एक्सिडेंट जाल्ले, तांचो 2 जाण पाद्र्याक सरले तुमकां उडास सांगूंक पुरो. तातूंत एकलो फादर जॉन डिसोजा म्हणून, तो हांव 3रे 4थेंत शिकतना आमचो पॅरिश प्रिस्ट जावन आसलो आमच्या गांवांत सिद्धगट्टेंत. आनी तो बरो गावपी, मिसाच्या पयलें तो कांतारां शिकयतालो आनी म्हजी माय आजून म्हणटा ताचे बरी कांतारां शिकयल्लो पाद्र्याक दुसरो आमच्या फिरगेचे घेवंक ना. बरें करून तो शिकयतालो कांतारां आनी सगळ्यांक मोगा असो. हांव सेमिनारीक पावतना तो सेमिनारींत आसा आनी तो आमकां शर्माव कशें सांगचें म्हूण शिकयतालो. हॉमिलेटिक्स म्हणटा आमी, शर्माव कशें सांगयत. आनी एक दीस एकलो ब्रदर शर्माव दिनासलो आनी ताचो शर्माव तितलो बरो येवना आनी दनपाराचो वेळ 7:30 हॉमिलेटिक्स आसता. दनपारा उपरांत एक 2 वरां अशें तशें थोड्यांक न्हीद आयली कोण ना आनी ताचो शर्माव तितलो खंय बरो जावना. आयकूंक की आयकतले की बरो जावना. शर्माव जाल्या उपरांत इवॅल्युएशन आसा, कशो शर्माव जालो गे म्हणून सवालां विचारतात. ब्रदर थोडे सांगतात बरो जालो वा जावना. मागीर पाद्र्याक तो इंचार्ज तो सांगता कित्याक कसो जालो म्हणून. पाद्र्या बुटोन म्हणालो, ब्रदर तुज्या शर्मावांचो उजो आसा जे, जर तुज्या शर्मांत उजो ना तो शर्माव तो उज्याक आसा जे म्हणून. तुज्या शर्मावांत उजो आसा जे, जर शर्मावांत उजो ना तुजो शर्माव उज्यांत आसा जे म्हणून. हें उतर आज इल्लेशें बदलिलें जाल्यार कशें दिसत पळया. एक क्रिस्तांव मनशा तुजे थंय उजो आसा जे, जर तुजे थंय उजो ना निमाणे दिसा तुका उज्यांत घालतले. समजलें गे. एक क्रिस्तांवा तुजे थंय उजो आसा जे, जर उजो ना तुका निमाणे दिसा उज्यांत घालतले आनी थंय जातली दांत किर्लोणी. म्हज्या भावांनी भयणी, क्रिस्ताक थंड मनशां नाकात. जेजू क्रिस्ताक थंड मनीस नाकात. उपगणेन भरलेले थंड मनीस कितेंच खंयच्याय संगतींनी आसक्त नासलेले, निराशेन बुडलेले, कितेंच करूंक आशास नासलेले मनीस जेजूक नाकात. थंड मनीस जेजूक नाकात. हें सत. आनी अशें म्हणटाना तुमी चिंतूंक पुरो. आतां ते खांगनाडी ती सिस्टरां आसात न्ही, भितरले माद्र्यो आसात, ती भितरच आसात, थंड आसात न्ही गे. कितें करतात ती भायरच येनात. सुमार जाण तुमी तांकां पळोवंकच ना, तें गॅरंटी. सुमार जाणांनी सबारांक ते एक सिस्टरां आसात भितरले माद्र्यो आनी ती कितें करतात म्हण गोत्तू ना. मुल्लार्साक वतात ते गोवन पळयतना ते इगर्ज दिसता. काल एक कॉन्वेंट कोण ना म्हण जायती चिंतात, तांकां कळयतना तें कितें आसा कोण कितें म्हणून. भितरले माद्र्यो आसात, कार्मेलीत भितरले माद्र्यो, ती भायर येनात. एकली सिस्टर मात्र खंयच्या इगर्जां पासत भायर आसा सोडल्यार ती एक्सटर्नल, बाकीची पुरो भितर आसा ती भायर येनात. म्हळ्यार 1 दीस 2 दीस न्ही, ती भितर गेल्ली मागीर भायरच येनात. भायर हाडचें एकच थंय व्हरून मुल्लार्साक हॉस्पिटलाक व्हरूंक हुशार नासल्यार, ना जाल्यार सिदा फोंडागत. ताचे मदें भायर येनात, घरा वचनात. आतां आमी म्हणूंक पुरो ती कितें करतात, कांय करनात, थंड आसात ती. तांचें जावन कितें जाता, एक शुभ अर्थ प्रगट करनात, भायर वचनात, कोणा कडेन उलयनात, तर तांचें जिवीत कितें, ती थंड न्ही गे. आमकां एक फरक कळीत आसूंक जाय. गॅस स्टव आतां यूज करतात तें गे. पयलीं आमच्या घरांनी रान्नी आसली. गॅस स्टव एका घडयेक ऑन करचो, उजो पेटोवचो, गरज पडटा ऑफ करचो. पूण रान्नीक उजो गेल्यार चिंत्या तें शीत उकडोवन ताचे उपरांत तातूंत नुस्तें जावन ताचे उपरांत आनीक नुस्तें करना जाल्या उपरांत तो उजो पालवयता गे. इल्लो उदक घालून सोडटा, पालवता गे तो ना, तो पेटोवनूच आसता, भितर बुरबुरोनूच आसता. उजो केंडा ती तांबडी जावनूच आसतात. जर साजेर रांदून जालें ताचे उपरांत तें तशेंच सोडलें, उजो तसोच आसा केदोळ पर्यंत. तो ताचे इतल्याक पेटोवन आसता सकाळी पर्यंत. कित्याक थंयसर माजर वचोन न्हिदता वय गे. रान्नीच्या कुरार माजर वचोन न्हिदता, कित्याक ताका ऊब जाता, ऊब मेळटा देखून तें थंय वचोन न्हिदता. आनी हेंच भितरले माद्रे करतात. ती भायर येनात वय,
पूण तांचे तें उजो ना म्हणून न्ही, ती रान्नी बरी थंयसर तांच्या जिवितांत उजो पेटत आसा तो पालवाना. आमकां जाल्यार स्टव बरी आमी रितीरे गेल्या एक पोटी मागीर बंद ना, तांचें तशें न्ही, ती पेटोवनूच आसतात देखून तांकां कितें नांव दितात गोत्ता आसा की पवित्र सभेंत द पॉवर हावज ऑफ द चर्च. पॉवर हावज थंय आसा, दीस रात तो उजो पेटत आसता. आनी त्या देखून एक विशेश गजाल तुमकां कळीत आसूंक जाय. पात्रोन कोणाचो मिसांवाचो पात्रोन कळीत आसा की मिसांवाचो पात्रोन कोण? फ्रांसीस सावेर. हू इज द नेक्स्ट वन? हो ती इमाज आसा ते एक ग्रोट्टो ल्हानसो ल्हान फोल तेरेस. ती खंय आसली? भितरली माद्र जावन आसली, ती भायर गेल्लीच ना. फ्रांसीस सावेर संवसारभर भोंवून ताणें भारत घेवन आनी कितें करना शुभार्थ परगट केली आनी ताका 20 वर्सां पात्रोन. पूण ही भितरच आसून फकत 26 वर्सां जियेल्ली ती को पेट्रनेस. मोगाच्या भावानी भयणी, जेजूक थंड आसले मनशां नाकात, इनएक्टीव पीपल नाकात. कित्याक देवाचें उतरच सांगता. देवाचें उतर उगडापण ग्रंथ आमी वाचता. लावोदोसिया पवित्र सभेक बरोवन जो हांव म्हणटा तुजे विशयांत सगळें हांव जाणा. लावोदोसियाच्या त्या लोकां विशयांत जो हांव म्हणटा तुजे विशयांत हांव सगळें जाणा. तूं थंडी न्हय हुरी न्हय. आतां एक जेवण वा खाण तें थंडी न्हय उणी न्हय, कापीत म्हणया च्यात म्हणया ती उरी ना थंडी ना. कितें करता हांव? खाण वचो ना सिंकांत घालून सोडता. वा एक खाण कितें तुमच्या जिबेर पडलें म्हणटाना तें थंडी ना उणी ना चप्प येना काल म्हणून सांगूंक जायना. कितें करता हांव? भायर उडयता. देवाचें उतर सांगता तूं उणी नाय थंडी नाय बगार शल्मडो देखून हांव कितें करता? देखून हांव म्हज्या तोंडांतलो तुका भायर उडयतलो. पळय देवाचें उतर. म्हाका थंड मनीस नाकात, शल्मडे मनीस नाकात. हांव तुमकां कितें करता? म्हाका गरज ना, हांव खाण उडयता, म्हज्या तोंडांत भायर उडयता, म्हाका नाकात. मोगाच्या भावा आनी भयणी, मोयजे जळत्या बोल्या लागीं गेल्ल्या वेळार देव ताका म्हणटा म्हजी फर्ज थंय कश्टोन आसा, म्हजी फर्ज गुलामपणांत आसता, तांकां सोडून हाडूंक जाय, देखून तूं वच. आनी मोयजे म्हणटा दुनिया म्हाका उलोवंक जायना, म्हणजे उलयतना म्हाका घाग येता आनी कोणी पळयल्लो आसतलो. हांवें तुजें उतर शीद सांगूंक जाय, तें उतर शीद येनासतना कट जावन आयलें, ताका दुसरो अर्थ आयलो, आयकतले आसतात म्हाका, हांवें कशें उलोवचें? देव म्हणटा तुवें उलोवची गरज ना, तुज्या खातीर उलयतलें आनी एकल्याक दिता, तूं वच. म्हाका जाय विधेय जाल्लो मनीस, ताका उलोवंक येचें म्हणून ना. म्हाका तुवें उलोवची गरज ना, तूं म्हाका हांवें सांगलें बरें आयकताय जाल्यार ये आनी तुका आनी एकल्या मनशाक दिता, तूं वच आनी जें कितें करता सांगता तें तूं कर. मोगाच्या भावारी भयणी मोयजे गेलो, ताका उलोवंक जायनातलें घाग येतली, खंयचे आसले सगळे उण ताणें विसरोन सोडले आनी तो गेलो. कित्याक देवान ताचें तें उजो घालो आनी देवान ताच्या काळजांत स्पिरीट घाल्या उपरांत उजो घाल्या उपरांत ताणें थंय रावंक सादीच ना, ताणें धांवचेच. आनी एक प्रवादी आसा एलिया प्रवादी, तो राया मुखार रावन राया मुखार तांकां सोलवून म्हणलें बरी, तितलें जाताना राणयेच्या भियान तो धांवलो मनीस. तो धांवून होरेब दोंगराक आयलो, थंयसर रावन तो चिंता हांवें देवा खातीर कित्याक आनी काम करी जाय, हांवें देवा खातीर देव एक नेज देव आसा म्हणून रुजू करचें हांवें इतलें सगळें केलें, इतलें रिस्क खाण गेलें, म्हज्या जिविताचें रिस्क खाण गेलें, आतां देवूच म्हाका सोडता, कित्याक ती राणी म्हाका राणयेन पोस धाडल्या म्हाका जिवेशी मारूंक. आनी थंयसर रावल्या वेळार देव विचारता एलिया प्रवादी, तूं हांगा कितें करताय? एलिया तूं हांगा कितें करताय? तो म्हणटा हांव सर्वेस्पराच्या उर्बेन भरला, दळभराच्या देवाच्या उर्बेन भरला. तर देव म्हणटा तूं हांगा कितें करताय? वच फाटीं, तूं भियोंक आयिल्लो न्हय, तुका हांवें भियोंक लिपोवन रावोंक भिरांतेन बरोवंक खंतीन रावोंक हांवें आपयलो न्हय, तुका हांवें आपयलो, थंय वच, खंयसर तुका ऑपोजिशन आसा थंय वच आनी जें कितें हांवें सांगलां तें संपूर्ण कर, मागीर ये. देव थंड मनशांक आपयना, थंड मनीस ताका नाकात. एलिया प्रवादीक फाटीं धाडटा आनी तें मिसांव संपूर्ण कर म्हणटा. मोगाच्या भावानी भयणी, जेरेमिया प्रवादी आपल्या 20व्या अध्यायांत 9व्या वळींत म्हणटा सर्वेस्परा खातीर वावुरचें म्हळ्यार तितलें सुलाभायचें न्ही, कठीण काम हें. खंय गेल्यार म्हाका निराशा. देखून तो निमाणें बरयता कितें,
आनी मुखार तुजो हांव उडासच काडिना म्हूण हांव चिंता, पूण म्हाका तुजो उडास काडना आसतना रावंक जायना. आनी मुखार तुजे विशयान उलोवंकच नजो म्हूण हांव चिंता, पूण म्हाका उलयनासतना रावंक जायना. कित्याक तो उजो म्हज्या भितर तुवें घालाय आनी म्हज्या काळजांत तो जळतो उजो आसा, तो म्हज्या हाडांनी तो रिगला. म्हजी हाडां सयत तो वोंड काडले बरी काडते आसा. देखून तुज्या विशयान उलयनासतना रावंकच म्हाका जाते ना. पळय, एका गोश्टीन ताका ऑपोजिशन मेळटें आसा, कश्ट मेळटें आसा देवाचें उतर परगट केल्ल्याक. आनी तो चिंता नाका हें पुरो आनी मुखार उलयना म्हूण जाल्यारय थंयसर तो म्हणटा हो धूज जो म्हज्या काळजांत तुवें घालाय तो म्हाका रावंक सोडिना. तुज्या विशयान उलयनासतना चिंतिनासतना रावंक सोडिना, तर हांवें कितें करूं? मोगाचेनो क्रिस्ताक कोण वळखल्यात तीं वगीं रावनात. क्रिस्ताची कोणाक वळख जाल्यार ताणें वगीं रावंक साध्यच ना. कोणें देवाचें उतर स्विकार केलां ताणें वगींच रावंक साध्यच ना. कित्याक सांत पावल म्हणटा ओ टू मी इफ आय डू नॉट प्रीच द गॉस्पल. जर देवाचें उतर देवाची सुवार्त हांव परगट करिना तर म्हाका धिक्कार आसूं दी. ताचे तितलो निर्भाग्य मनीस ह्या संवसारांत कोणी आसचो ना. देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, जेजूक थंड मनीस नाकात, शेळमडो संवसार नाका. देखून जेजू म्हणटा उज्यान आनी स्पिरितान बरोवन आसचो संवसार म्हाका जाय. देखून हांवच उजो लावंक आयलां, हांवच उजो पेटयतां. आनी म्हाका एक स्नान घेवंक आसा, तें स्नान घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीवना. हांव राखती आसा ह्या संवसाराक उजो लावंक, ह्या संवसाराक बचावी हाडूंक, ह्या संवसाराक स्पिरितान बरोवंक. सगळ्यांनी स्पिरीट जोडलो जाल्यार आनी त्या स्पिरिता प्रमाणे जियेलें जाल्यार कितलें बरें आसलें. आमी पळयता मैजेच्या जिवितांत घडलें घडीत. मैजेक ताच्या मांवान सांगलें, हो मैजे ताच्या मांवाच्या दोळे कडेन काजार जाला, पूण घरांत तांचे बसो तूं काम करूंक वा वेळ दिवंक ताका फुरसत ना. कित्याक तो न्याय काट्यार बसून आसा, सगळो दीस आनी रात ताचे सांगाता न्याय तीर्प आयकुंक जायतो लोक येता आसा. आनी मांव म्हणटा तुज्यान हें जावचें ना एकल्यान, तुवें एक आनीक थोड्यांक नेमक कर. मालगडे आसात तो विंचता 72 जाणांक, 72 विंचता आनी म्हणटा आनी हांकां आयच्या दुसऱ्या दिसा तुमी येया आनी देवाचो स्पिरीट तुमचेर हांव मागतलो आनी त्या वेळार तुमी जें कितें हांव काम करता तें तुमी तांचो भागीदार जातल्यात. 70 जाण आयले, 2 जाण येवनात. 2 जाण कॅम्पांतच रावले आनी मैजेन पवित्रात्म मागले वेळार हांगासर आसले 70 जाण मात्र न्ही, आनीक 2 जाण कोण कॅम्पांत आसा तांचेरय पवित्रात्मा आयलो. ते थंय तावन देवाचें उतर परगट करूंक सुरू केलें तांणी. म्हळ्यार देव हर एकल्यानी पवित्रात्म्यान बरोवंक जाय, हर एकल्यानी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवंक जाय, हर एकल्यानी देवाच्या उज्यान बरोवंक जाय म्हूण तो आशेता. आनी सगळ्यांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ताच्या आत्म्या प्रमाणे जियेलें जाल्यार हो संवसार कसो आसलो आतां कसो आसतलो हें आमी चिंतून पळोवंक जायना. देवाचें काम तें आनी तो खंडी जावन आमच्या मुखार करूंक आशेता. देखून जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका वळखून जियेता तो ह्या संवसाराक एक ब्लॉक जाता. खंयसर अनित आसा, अनडपण आसा, खंयसर देवसाराची कामां चलता, खंयसर कुयुक्त्यो आसात, थंयसर देवाक वळखलो मनीस आसा जाल्यार थंयसर फुटाफाट लढाई झगडे खंडीत जाता. कित्याक हो उजो भायल्यान घाल्लो न्हय, भायल्यान गेल्यार मारफार जाता, शेजारा कितें आतां जाते आसा तें न्हय. जेजू म्हणटा तुमच्या काळजांत उजो पेटला. देखून तुमी खंयसर आसा थंयसर अनित तुमच्या जावन पळोवंक जायना, खंयसर अन्याय आसा तुमच्या जावन पळोवंक जायना. आनी देव थंयसर तुका धाडटा थंयसर तें सोमा करूंक. मोगाच्या भावांनी भयणी, हें आमी समजून घेवंक जाय. आयच्या दिसा आमच्या कुटुंबांत एक क्लियर करूंक जाय. आमच्या कुटुंबांत आज एक क्लियर करूंक जाय. म्हज्या कुटुंबांत क्रिस्ताक वळखुवची जाणां कितलीं आसात म्हज्या कुटुंबांत आनी वळखनातलीं कितलीं आसात. म्हज्या कुटुंबांत देवाचें उतर आयकुवची समजोवची जाणां कितलीं आसात आनी आयकनासलींच कितलीं जाणां आसात. म्हाका आयकूंक वचनाका देवाचें उतर म्हणचें कितलीं आसात. म्हाका जेजूची वळखच ना म्हणल्यार बरी येवचें कितलीं आसात. हें एक क्लियर करूंक जाय. आनी हें आमच्या कुटुंबांनी जायत्या कुटुंबांनी विविध रुपांनी करते आसा. देखून आज आमच्या कुटुंबांत एका बायलेन मैजे बरी क्रिस्ता खातीर उबें रावचें पडलां. जावं पुरो तिचो घोव पियेवण्याक वळख जावन काम करनासतना घराच बसून सगळो दीस टी व्ही पळोवन वा मोबायल पळोवन दीस करशीता जाल्यार तिणें थंयसर एका मैजे बरी उबें रावन ताका सुटका हाडूंक तिणें प्रयत्न करूंक आसा. आनी जायतीं जाणां करते आसात. वा चिंत्या आमी एका घरांत बापय बरी एलिया प्रवादी बरी एकलो बापय आज एका कुटुंबांत आनी रावचें जाता. जावं पुरो ताच्या भुरग्यांत तावनूच ताका सलवणी मेळ्ळ्या. ताणें कितें सांगलें रे आयकुवचीं भुरगीं नात. ताणें चिंतले प्रमाणे ताणें सांगिल्ल्याक विरोधूच वेची जाय जावन विरोध करचींच भुरगीं आसा जाल्यार
एलिया बरी ताणें देवा मुखार रावंक जाय, तांच्या पासून मागोवंक जाय. असलो एक बापूय एका घरांत जाय. वाचिंत्या एका घरांत एक पोतूस एक दुवस जेरेमिया प्रवादी जायचे पडटा. कित्याक घरांच आवय वा बापय जावं पुरो ती खंयच्या एका रितीन जावं पुरो थोडी माटमंत्राच्या कुशीन गवल्यांत वा एक बापय कांयच काम करनासतना खंयच्याकी बेतेर जायनासतना खाली घरा बसून म्हाका कितेंच पडोंक ना, तुमी कितेंय करा, हांव आनी म्हजें म्हाका जेवल्यार पुरो, जेवण वाटल्यार पुरो, मागीर हांव म्हजे इतल्याक तुमी तुमचे इतल्याक मागण्याक येना, हांव येना, खंयच्याक येना म्हणल्यार तसल्या परिस्थितीन जायते बापय आसात, आवय आसात. तसल्या घरांत एका पुतान एका धुवेन जेरेमिया प्रवादी बरी रावण सांगूंक जाय देवाचें उतर हें. जर तूं देवाक वळखताय, देवाचें उतर खाण घेताय, तुवें अशें आसूंक साध्य ना, तुवें बदलत दुसरी वाट ना. मोगाच्या भावांनी भयणी, हांवें पयल्यान सांगलें उतर, हे क्रिस्तांवां जर तुजें तें उजो ना, निमाणे दिसा तुका उज्या काडून उडयतले. जर तूं शेळोय न्हय, थंडी न्हय वा उरी न्हय, हांव तुका तोंडांतल्यान म्हज्या तोंडांतल्यान भायर थुकतलो. हें देवाचें उतर. मोगाच्या भावांनी भयणी, म्हज्या कुटुंबांत हांवें सोदूंक जाय, म्हज्या कुटुंबांत देवाचें उतर आयकतले कितलीं जाणां आसात. आयकतले म्हळ्यार ऑडियो पर आयकोवचें ते विशय न्हय. देवाचें उतर आयकून म्हळ्यार तें जियोवचें कितले म्हज्या कुटुंबांत आसात. जेजू क्रिस्ताक वळखून जियोवचे कितले जाण आसात आनी वळखून वळखनातले बरी जेंचे कितले आसात. थंयसर सोमागरचें काम कोणा पूण एकल्याक तुमच्या कुटुंबांत दिलां. तें बापायक जावं पुरो, आवय जावं पुरो, पुताक धुवेक वा कोणाय कितें एकल्याक म्हण तें देवाचें उतर आयकलां जाल्यार तुमी उबी रावा. तुमी उबी रावा आनी सोम्या मुखार सदांच दिमेर पडा आनी मागा. कित्याक सगळ्यांक बचाव जावंक जाय, सगळ्यांचेर देवाचो प्रेरक आत्मा येवंक जाय, सगळ्यांचेर देवाचो उजो तो पडोवंक जाय आनी तांणी बदलूंक जाय. हे मिसांव कोणाक ना कोणाक तुमकां हर एकल्याक एका ना एका रितीन लागतलें आनी हे मिसांव घेवंक आमी तयार जावया. कसलीय निभा नाकात, म्हणजे कोणी आयकनात म्हणलें नाका. हांव रावता देवा मुखार, कित्याक ताणें म्हाका आपयलां आनी ताणें आपयलां जाल्यार तो म्हणजे तें काम करतलोच, हातूंत दुबाव ना. सोम्याचेर आमी भरोसो दवरया. जे मिसांव म्हाका आज ताणें दिलां तें हांव करतां म्हणून ताका आमी भास दिवया.